नमस्कार येवकार सविस्तर खबर आदी हेडलायन्स। गोंयांत कोविडाचे पयले लोकल ट्रान्समिशन वास्को मांगरार 5 जाणांची फामील दोतोरूय पॉझिटिव्ह नाकाबंदी ट्रेसिंग सुरू आवय नुस्तेकान एक पूत पुलीस दुसरो फॅक्टरीत दोतोराचे दुयेंतीकूय धाकधूक। आत्मनिर्भर भारत पॅकेजीचेर शिक्को शेतकार स्ट्रीट वेंडर्स MSME रीण पुरवण व्याख्या बदलली 14 पिकांचेर आधारभूत मोलांत वाड वर्स पुर्तीचेर मोदी मंत्रिमंडळाची पयलीच बसका। कोविडाच्या महामारीत ऑनलायन शिक्षणाच्यो गजाली गांवांनी ना धड नेटवर्क ना रेंज ना इंटरनेट ही गॅझेटांचे प्रश्नचिन्ह विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा अजून कांयच थारूना। आणि मान्सूनाची केरळात धडक महाराष्ट्र गुजरात दर्यादेगेचेर 3 जुनाक निसर्ग वादळ गोंयांतय 3 दीस वादळी पावस दर्यांत वचूं नाका दर्यादेगांनी नाका हवामान खात्याची शिटकावणी। गोंयांत कोविड-19 पयले लोकल ट्रान्समिशन वास्को मांगरार 5 जाणांची फामील तांकां तपासपी दोतोरूय पॉझिटिव्ह घरकान्न नुस्तें विकपी दोग पूत आनी सून सगलीं पॉझिटिव्ह एक पूत पुलीस दुसरो फॅक्टरींत आवय नुस्तें घेवन घरांनी भोंवपी पॉझिटिव्ह दोतोरूय दुयेंतीक तपासपी सगल्यांक धाकधूक मांगूर कंटेनमेंट झोन पुराय नाकाबंदी टेस्टिंग आनी ट्रेसिंग सुरू पुलीस दोतोरांचे दुयेंती नुस्तें घेवपी सगल्यांक धाकधूक। And Mangur Hill and या परिसरान there was a fisherman who was basically declared positive with COVID and confirmation test आम्ही त्याचे केले गोवा मेडिकल कॉलेजान आम्ही त्याचे पूर्णपणे ट्रॅकिंग एंड ट्रेसिंग केले आसा आणि कितें त्या कोणाकडे संपर्कान आयल्लो त्याची बायल जी आहा ती बी आता कोविड पॉझिटिव्ह जाल्ली आसा त्याचे 3 भुरगे आशिल्ली out of 3 2 have come TrueNet positive. We have sent it for confirmation to Goa Medical College any moment. Generally TrueNet and Goa Medical College very rarely there is a difference. Now one of the sons had a wife who's also pregnant. She's also come COVID positive. Mangura ila एक डॉक्टर आशिल्लो जे तांकां ट्रीट करतलो तो बी आता कोविड पॉझिटिव्ह आयल्लो आसा। सो आम्ही 2 गजाली सांगता हांगा पहिली गजाल म्हळ्यार मांगूर हिल प्रायमा फेसी तुमकां दिसता की लोकल ट्रान्समिशन ऑफ COVID-19 जावपाक लागला। दुसरी गजाल पॉझिटिव्ह जे मेळ्ळ्यात आज त्या एरियेंतल्यान तांचो एक्झॅक्ट आंकडो कितलो हाऊ मेनी पॉझिटिव्ह फ्रॉम मांगूर हिल? Totally at the moment that whole family it is about 6 that is including the doctor. First was the man who sells fish, his wife, his 2 sons, his daughter-in-law who was pregnant and also the doctor who was treating them. So this is the thing. Till now, we cannot say that there's been any kind of local transmission or he got it from that particular interacting with the people who used to get fish from Andhra Pradesh and other areas. So basically, what we are doing is what needs to be done in such situations is you need to declare a containment zone, and in that containment zone, or you declare it a hotspot, whatever you call it, and then we need to do the testing and ramp up testing in that whole area and every individual around those many number of houses you declare as you declare. You test them so that exactly we'll come to know as to what extent this has spread. वास्कोचो आदलो आमदार म्हणटात ती खंय नुस्तेमार फामील न्ही ते घरातली बायल बिल्ला वाठारात घरांनी भोंवन नुस्तें विकपी एक पूत पुलीस दुसरो खंय वाळपय फॅक्टरीत कामाक आसता। आयज जे COVID-19 जे पॉझिटिव्ह जे केस मेळ्ळ्या हे मांगूर हिल आणि तो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान बाबू विश्वजीतान त्याने डायरेक्टली सांगला इट इज अ फिशरमॅन फॅमिली म्हणून म्हाका इतलेशे करेक्शन करपा जाय जरी तर ही फॅमिलीक आयज COVID-19 तर मेळला पॉझिटिव्ह जाल्यार ही फिशरमॅन फॅमिली न्हू तेजो एकलो चेडो पुलिसेन कॉन्स्टेबल आहा एकलो चेडो वालपय कितें खंयच्या फॅक्टरीन आहा आनी तेजी आवय पयले 2 म्हयने जाले नुस्त्याक विकपाचें बंद केलां ती पहिली त्याची आवय घरांतले 6 जे मेवल्याय त्याची ती बायल ती बाजारात नुस्त्याक घेताली आणि वचताली आणि घरान वून जिताली बिल्ला 2 महिने झाले ते नुस्त्याकूय विकपाचें बंद केले बट डायरेक्टली तुमच्यानी डायरेक्टली म्हणून फिशरमॅन फॅमिली म्हणून
सो ह्यो जो फिशरमॅन फॅमिली जो म्हणला जो स्टेटमेंट जो केला तो रॉंग. आता कोलवाचे पोलीस आणि वाळपयच्या त्या फॅक्टरीतल्या लोकांचे क्वारंटीन आणि टेस्टिंग आणि ती नुस्तेकान नुस्तें घेवन भोंवताली त्या वाठारांतूय सॅम्पल टेस्टिंग आणि ट्रेसिंग. पुलीस पूत आणि नुस्तेकान आवय खंय खंय भोंवल्यात ताजेर फुडलें. पॉझिटिव्ह दोतोरान जे दुयेंतींक तपासल्यात तांकांय धाकधूक. पुलिसांकूय क्वारंटीन करपाची परिस्थिती. पसारो मांगूर धरून खंय मेरेन पावता, कोणाक बादला आसत ताची सरकाराक तरी सध्या कसलीच कल्पना ना. कंटेनमेंट झोन करून ट्रॅकिंग सुरू. Our investigations are going on. As I said, we are still trying to do the contact tracing. But as of now, we have not been able to establish a clear travel history link. But it is going on. Our inquiries are going on. It's a family, so we have to check each person's history. So that process is going on even as we speak. We have decided to declare Mangur Hills as a containment zone because it's a very compact, tightly packed area. So we want to ensure that we do our proper contact tracing and testing for the residents of that locality. And naturally, we also want to ensure that there is no risk for people outside. So that's why Mangur Hills being a very compact, tightly packed area, we have decided to have it as our containment zone. स्टुडंट पावला ग्राउंड झिरोचेर हे एरिया म्हणटा ती मांगूर. द फॅक्ट इज की हांगा 500 मिटरान भितर एक घर आसा. त्या घरान एक फॅमिलीच्या मेंबरांक पॉझिटिव्ह केसी मेळ्ळ्यो आनी ह्या वाटेन ताजे सायडीन एक दोतोर आसा. त्या दोतोराच्या फॅमिलीकूय एक केस मेळ्ळा अशी बोवाळ चालू आसा. सद्याक ही एरिया एंटायर एरिया कॉर्डन केल्ली आसा. एंटायर एरिया कंटेन केल्ली आसा. हांगा ऑथॉरिटीज जे आयल्या, डेप्युटी कलेक्टर आसा, मामलतदार आसा, चीफ ऑफिसर आसा, DYSP आसा, PI आसा, सगळे पुलीस ट्रॅफिक अरेंजमेंट्स करून ट्रॅफिक डायवर्ट करून हांगा एंट्री एक्झिट पॉयंट सगळे बंद करून दवरले आसा. सद्याक ग्राउंड झिरोचेर आमी रिपोर्ट करता वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. आमी हांगासर कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केल्ले आसा डेप्युटी कलेक्टर आनी ताका लागून आमी हांगासर मंगूर एरिया फूल मंगूर एरिया सील केल्ले आसा. वारणापुरी जंक्शन इज सील, ट्रॅफिक मुवमेंट इज ब्लॉक. अंबाबाई देवळा कडेन हे घातला, थंयसरूय ट्रॅफिक मुवमेंट ब्लॉक केला आनी एक सेंट ट्रेझा स्कुला कडेन घातला. सो दॅट फूल एरिया एंड स्टाफ इज पोस्टेड एवरीवेअर. स्टाफ इज पोस्टेड एवरीवेअर and the full area means people will not be able to go out and nobody will be able to go in until further orders. सोमारा सकाळी वास्कोचे हेच केशी संबंधी मिडियान मुख्यमंत्र्याक विचारिल्ले तेन्ना मुख्यमंत्र्यान ही जाप दिल्ली. लोकल केसी बी मेळ्ळ्या 2 पॉझिटिव्ह. वास्को कितें ट्रॅव्हलिंग हिस्ट्री नाशिल्ली. ट्रॅव्हल केल्लें तेजूच पॉझिटिव्ह मेळिल्ले आसा. बट ट्रॅव्हल अजून सेकंड ट्रान्समिशन ना. सेकंड ट्रान्समिशन ना अजूनय ना. म्हणजे जो जरी लोकल मेळ्ळा जाल्यार तो मुंबय वचून आयिल्लो तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. तातूंतच वास्को दिल्ली नित्याची गोवा एक्सप्रेस सोमार सावन सुरू जाली. दिल्ली वास्को थेट कनेक्ट. The Goa Express we are starting, that will be started as special train. It will run in the normal path starting from 15 hours itself and stoppages as usual in the earlier timings. And 221 passengers are traveling today. This train will be starting back from Delhi on 3rd and reaching here on 5th. अच्छा है, सब कुछ बढ़िया इंतज़ाम है, बट ये है कि कब छूटेगा पता नहीं, उधर कितने टाइम में पहुंचेगा. हाँ, और उधर खुली मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा सामान है. तो कि बंद है काम, नौकरी नहीं है. क्या नौकरी नहीं तो क्या करेंगे. कितने सालों से गोवा में काम करते हैं? कम से कम तो 10 साल से. 10 साल से कैसीनो इंडस्ट्री में थे. तो अच्छा लग रहा है गोवा छोड़ के जाना. क्या है अच्छा नहीं लगा, मगर जाना तो पड़ेगा ना. अपना उसमें घर तो जाना ही है. तो मतलब कंपनी ने बोला है की भाई जब तक बंद है आप लोग घर पे जाओ. यही कंपनी अच्छा की सॅलरी दे रहा है. तर खूपच छान वाटतंय. अँड इट्स लाईक आफ्टर 2 months ही ट्रेन चालू होते. तर आम्ही सगळे खूप उत्साही आहोत आणि एक्साइटेड आहोत ट्रॅव्हल करायला. क्यों जा रहा है दिल्ली? सर काम बंद हो गया इस वजह से सर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आत्मनिर्भर भारत पॅकेजीचेर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचो शिक्को. शेतकार, MSME, स्ट्रीट वेंडरांक रीण पुरवणेक खासा स्किमी. MSMEची गुंतवणूक उलाढालीची मर्यादा वाडोवन व्याख्या बदलल्या. शेतकारांक कमीत कमी 50 ते 83% लाव मेळचो म्हणून 14 पिकांचेर आधारभूत मोलांत वाड केल्या. MSMEक इक्विटी मार्केट लिस्टिंग. मोदी सरकार 2.0 ची वर्सपुर्ती उपरांत पयलीच मंत्रिमंडळ बसका. कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी कुल लागत का 1.5 गुना ज़्यादा रखने का अपना वादा सरकार पूरा कर रही है. खरीफ फसल 20-21 के 14 फसलों के
CACP आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी तोमर जी बताएंगे। इन 14 फसलों पर किसानों को अब लागत का 50 से लेकर 83% तक ज़्यादा दाम हासिल होगा। 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि भी 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई है। वृद्धि है, सोयाबीन में 50% की वृद्धि है, तेल में 50% की वृद्धि है, राम तिल में 50% की वृद्धि है और कपास में 50% की वृद्धि है। सब्सिडी के रूप में 28,000 करोड़ रुपया किसानों के हित में इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर किसान की जेब में जाता है। तो इस बार ये थोड़ा और ज़्यादा भी हो सकता है। जो आंकड़ेवारी उपलब्ध है उससे 11 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स MSME ने दी है। इस MSME की कोई मूलभूत समस्याएं भी थी और आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में काफ़ी अच्छे और बड़े निर्णय आज हुए हैं। अब माइक्रो में जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की हुई और टर्नओवर 5 करोड़ का हुआ। 10 लाख का एकदम 5 करोड़ हो गया। एक डिस्ट्रेस एसेट फंड और दूसरा क्रिएशन ऑफ फंड फॉर MSME। कोविडाच्या महामारीत ऑनलाईन शिक्षणाच्यो गजाली, गांवांगांवांनी वचून नेटवर्क धडना, रेंज, इंटरनेटाच्यो कटकटी, शिक्षणाची फी, खर्चाच्या मारामारीत भुरग्यांक ई-गॅझेट कोण दितलो तें फुडें विचारल्यार अजून कांयच थारिल्लें ना म्हूण खुद्द मुख्यमंत्री सांगता। शिक्षकांक खंय सध्या फक्त ऑनलायनाची ट्रेनिंग दिल्या, तज्ञांक विचारूनच कितें तें करतले। कोविड-19 महामारी कितलो तेंप उरत तें निश्चित ना। हातूंत सगळ्यांत चड फटको बसला तो शिक्षण वेवस्थेक। परीक्षा घेवपा पासून एंट्रन्स, एडमिशनां आनी नवें शिक्षणीक वर्स सुरू करपा मेरेन सगळीं प्रस्नचिन्नां। सध्या शिक्षकांक ऑनलायन शिकवण्यांचेर ट्रेनिंग चल्लां। आमी अजून ऑनलायन टिचींग सुरू करूंक ना, आमी ऑनलायन ट्रेनिंग दिल्या आनी ऑनलायन ट्रेनिंग ही टिचरांक ट्रेन करपा खातीर घडये कदाचित फाल्यां सकाळीं फक्त ही ऑनलायन ट्रेनिंग टिचरांक खातीर आशिल्ली। तांकां कशा पद्दतीन तेंच्यांनी क्लासरुमानूय शिकप आनी क्लासरुमाच्या भायरूय कशें शिकप हें ऑनलायन ट्रेनिंगाच्या माध्यमांतल्यान दिलें। ऑनलायन शिक्षणाचें बरें आसा, मात गांवांगांवांनी अजून सारकें नेटवर्कूच ना। गोंयच्या कितल्याशाच नामनेच्या शिक्षण संस्थांचे मुखेली, व्यवस्थापक आनी खुद्द आदलो मुख्यमंत्री आनी शिक्षण संस्थांच्या मळार वावुरपी लक्ष्मीकांत पार्सेकारान प्रुडंटा कडेन उलयतना ऑनलायन शिक्षण वेवस्थेंतल्या बारीक साणींचेर प्रस्न उपस्थित केल्ले। मुख्यमंत्री म्हणटा नेटवर्काचें कशें कितें करपाचें ताचें अजून कांयच थारिल्लें ना। आमी सगळ्या शैक्षणीक तज्ञ हांकां विश्वासान घेवनूच फुडें शैक्षणीक मळाचेर कशा पद्दतीचे बदल करपाचे आसा हे ठरयतले। तेजे अजून निर्णय आनी डिसिजन अजून जावंक ना। नेटवर्काच्यो कटकटी आसा त्यो आसाच। कितल्याशाच शाळांनी कितल्याशाच भुरग्यांची शिक्षणाची फी, परीक्षेची फी धरून युनिफॉर्म आनी पुस्तकां चोपड्यांचो खर्च स्वता शाळा वेवस्थापनाक करचो पडटा। ह्या भुरग्यांक ऑनलायन शिक्षणाक खर्चीक गॅझेट कोण दितलो? घरा कडेन शिक्षकांच्या दोळ्या आड ही भुरगीं कशीं कितें शिकतलीं? अशा कितल्याशाच प्रस्नांच्यो जापो सरकार आनी शिक्षण खात्या कडेन अजून नात। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी। नैऋत्य मान्सूनान केरळांत धडक दिली। महाराष्ट्र गुजरात दर्यादेगांचेर 100-125 किलोमीटर स्पीडीन 3 जुनाक खर चक्रीवादळ निसर्गाची शिटकावणी। गोंयांतय फुडले 2 दीस 45 ते 55 किलोमीटर नेटान वादळा सयत मोठो पावस पडटलो म्हूण हवामान खात्याचो अदमास। मान्सून गोंयांत केन्ना पावतलो ते विशीं वेधशाळा निश्चित कांयच सांगिना। नुस्तेमारांनी दर्यांत वचचें न्ही म्हूण शिटकावणी। मान्सून केरळात पावलो। दक्षिण पश्चिमी आणि पश्चिम मध्य अरबी समुद्र आणि लक्षद्वीप वाठारात कमी दाबाचो पट्टो तयार जाला। गोंयचे दर्यादेगेसावन 370 किलोमीटरांचेर निसर्ग चक्रीवादळ खर जाता। ह्या पट्ट्याचे 24 वरांत वादळ आणि खर चक्रीवादळ जातले म्हूण हवामान खात्याचो अदमास। महाराष्ट्र आणि गुजरातातल्या दर्यादेगांक 100-125 किलोमीटर स्पीडीन वारे मारतले। और जब तट के पास पहुंचेगा, दैट ऑन 3 जून ये तट के पास पहुंचेगा, हम उम्मीद कर रहे हैं। तब ये एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जिसका विंड स्पीड 90 से 105 किलोमीटर पर आवर होने का पूर्वानुमान है। और ये तट के पास
3rd आफ्टरनून में पार करने का भी हम सूचना दिए हैं, मगर ये अभी 3 दिन का पहले फोरकास्ट है, तो हम इसको अपडेट कर रहे हैं हर 3 घंटे। मगर फोरकास्ट हमारा कंटिन्यूसली वही है कि ये साइक्लोन होगा और ये महाराष्ट्र और एडजनिंग गुजरात कोस्ट की तरफ जाएगा और 3 तारीख को ये तट को पार करेगा। गोंयांतूय खंय फुडले 3 दीस वादळी वारे मारून मोठो पावस पडपाचो आसा। 45 ते 55 किलोमीटर स्पीडीन वारे मारूंक शकता। मान्सून सोमारा केरळात पावलो, मात गोंयांत केन्ना पावत ते मात खंय वेधशाळा आतांच सांगू शकना। प्रॉब्लम ये है कि मानसून सिर्फ रेनफॉल के अमाउंट के ऊपर ही नहीं, दूसरे एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स भी हैं, जैसे कि विंड का स्पीड हो, विंड का डायरेक्शन हो, सरफेस से कुछ 5 किलोमीटर तक 4 किलोमीटर तक कैसे विंड रहता है, क्या स्पीड रहता है, उसके सब के ऊपर जब वो पूरा क्राइटेरिया मैच होता है तभी मानसून का ऑनसेट बता सकते हैं। तो मानसून रेनफॉल तो गोवा में यस होने ही वाला है, लेकिन मानसून के लिए अभी देखना पड़ेगा सिस्टम के बाद ये करंट मानसून करंट जो है प्रॉपरली स्ट्रेंथ में उसके क्राइटेरिया में आते हैं कि नहीं। गोवा में एक्सपीरियंस रेनफॉल एज वेल एज सम इम्पैक्ट ऑफ winds of the speed of 45 to 55 km per hour. So it will be extremely dangerous for fishermen to go into sea for these 4 days. We would request fishermen should not venture into sea for these 4 days. As of now, monsoon has arrived up to Kerala coast, up to around 12-degree latitude, that is the northern district of Kerala called Kannur. Up to that point, monsoon has arrived. Now its further propagation over north is dependent on this system. So we'll have to again wait for an exact date of declaration of monsoon over Goa, but hopefully by around 6th or 7th the conditions could be favorable. That means around the normal date. गोंयांत आयतारा राती सावनूच पावस सुरू जाला। सोमारा दनपारा ढवळी फर्मागुडी बायपासार रस्त्यात स्कीड जावन मोटार लायटीच्या खांब्याक धपको दिवन परतली। मोटारींतले 2 जाण साल्वार। वादळाक लागून ल्हारांक नेट आशिल्ल्यान दर्या देगांचेर थंयच्या खडपांचेर कोणेच वचचें न्ही म्हूण दृश्टी लायफ सेव्हिंग सर्विसाची लोकांक शिटकावणी। It will be offshore from Goa, but we expect high winds in the range of 50 to 100 kilometers per hour. All visitors are advised not to be on the beach and also advised not to be in any rocky areas. We expect heavy wave conditions. Visitors are advised to exercise due caution and not enter any beach areas. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 10वीचे बोर्डाचे परीक्षेचे मेन पेपर जाले, ऑप्शनल उरल्यात ते 6 जूनाक सोंपपाचे। परीक्षा एकदांची सोंपली, टेन्शन गेलें म्हणून भुरगीं पालकय हुस्क्या मेकळे। परीक्षेची वेवस्था खंय बोर्डान बरेपैकी केल्ली। दुयेंती आशिल्ल्या होम क्वॉरंटाईन भुरग्यांक वेगळी वेवस्था। बोर्डाची परीक्षा यशस्वी करून गोंयान खंय पॉझिटिव्ह मेसेज दिल्या। 10वी 12वीचे निकाल 20 जुना उपरांतच। In the beginning, only on the first day, it was a quite scary situation because the checking and everything was going on. But as the days passed, it became a very normal process for us. Results should be good because we have taken such a great effort. The first thing, we avoided going out. So as we avoided going out, the situation of COVID-19 just get off from our head just then. So that time it was only the exam tension which we had, and our teachers played a major role in keeping us motivating for studying continuously. तितून पोलिसांनी आपली त्याहून योग्य भूमिका निभायली आणि भुरग्यांनी कशीच आमकां दिसोना हेजे पेरंट आमकां कांयच कळना की परीक्षा चलता काय ती क्लासी चलता त्यो इतले सुरळीतपणान सगळ्यो परीक्षा चलताल्यो। आयज हांव सुद्दां इतलो हॅपी जालो एज अ पेरंट तुका सांगता हांव सारको हॅपी जालो। अशें सगळेच पेरंट हॅपी आसतले कित्याक भुरग्यांक सगळ्या पेरंट्सांक जाय आसली की परीक्षा कशे तरेन जाल्ली जाय आसली, सगळ्यांचें लक्ष त्यात आसलें आनी भुरगीं तर सामकी अक्षरशः म्हणटाली। गोंयान परीक्षा यशस्वी करून बाकीच्या राज्यांक पॉझिटिव्ह विचार दिलो। आणि गोवा बोर्डाच्या ह्या 10वीच्या परीक्षेच्यान म्हणजे हें जालेंच, म्हणजे आमचे 10वीचे भुरगे मोठ्या टेन्शनांतल्यान रिलीव जाले, पूण गोंयचो एकूण सामाजीक जो भयाचें चित्र जें आशिल्लें मनान सगळें एक दबाव जो लोकांचो आशिल्लो तो दबाव मुक्त जाल्ले आसा। तो काम गोंयान जें केल्लें आसा तेचो देशभराचेर एक पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट गेल्लो आसा। दुयेंत आशिल्ल्या होम क्वॉरंटाईन भुरग्यांक वेवस्था वेगळी केल्ली। सेंट्रल कंडक्टर आसा
ऑब्जर्वर आसा किंवा डेप्युटी कंडक्टर तांकां पावर्स दिल्यो कोणी भुरगो जर बरो नासत किंवा ताप येयलो आसत जाल्यार तेच्या खातीर वेगळें सेंटर तयार करप किंवा वेगळो ब्लॉक निर्माण करप. म्हणजे आमचे कडेन पणजी सेंटरान एक भुरगो आशिल्लो जो होम क्वॉरंटायन केलो. ते एका भुरग्या खातीर एक वेगळें सेंटर केलें गेलें. म्हणजे गव्हर्मेंट हायस्कूल दोनापावल जें आसा हांगासर एक वेगळें सेंटर केलें. कुजिरा सेंटराचेर तसो मेरशे एक भुरगो आशिल्लो जो होम क्वॉरंटायन केलो. ते एकाच भुरग्या खातीर गव्हर्मेंट हायस्कूल मेरशे हांगासर एका भुरग्या खातीर एक सेंटर. मदींच आमच्या एका सेंटराचेर एक भुरगो म्हणजे अंजुमन स्कुलांच्या सेंटराचेर एक भुरगो बरो ना जालो. म्हणजे ताप येयलो ताका. बरो ना म्हणजे ताप आशिल्लो. पूण जेन्ना थर्मल गनाचेर ताप कळ्ळे बरोबर मागीर त्या भुरग्या खातीर एक वेगळो ब्लॉक एग्जामीक दिलो गेलो. सो इतली बरी वेवस्था ही वेळा गोवा बोर्डान करून घेतलेली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. स्पेस एक्साच्या याना वरवीं नासान आंतरराष्ट्रीय अंतराळ केंद्रांत धाडिल्ले अंतराळवीर थंय पावले. नासाच्या क्रू डेमो 2 मिशना वरवीं 2 अंतराळवीर रॉबर्ट बॅनकेन आनी डगलस हल्लेन आंतरराष्ट्रीय अंतराळ केंद्राची ऑर्बिटरी लॅबॉरेटरी गाठली. कमर्शियल स्पेस क्राफ्टांतल्यान पयलेच फावट नासाचे अंतराळवीर थंय पावल्यात. अंतराळ केंद्रांत पावले उपरांत तांकां असो येवकार. We have Bob Behnken from SpaceX Demo 2 mission entering the International Space Station. Followed by Doug Hurley. Station Houston, we see you, and it's a great looking photograph, so thanks. कोविडाक लागून पणजे मार्केटांतल्यान भायर आयनॉक्स रस्त्यार बसयल्ले फळभाजीवाल्यांक मंगळारा मार्केटांत शिफ्ट करतले. महापौर मडकयकारान सांगलां. सहकार खात्यान नेमिल्ले 3 वांगड्याचे प्रशासकी समितीन गोवा डेअरीचो ताबो घेतलो. म्हापसा पालिकेची बसका जाली. मार्केटांत सोपो सुरू करपाचें थारलां. काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष गिरीशान दोतोर फ्रांसीस लुईस गोमिशाक ताचे 191वे जयंतीची आर्गां ओंपली. लॉकडावनांत गोंयभरच्यो खबरो. खंयचे फॅक्टर्स आसा जाच्या खातीर लॉस जातालो किंवा खर्च वाडटालो किंवा खंयचे बरी हे करून कॉस्टिंग देव येता हो सगळो विचार म्हाका दिसता येता त्या दिसान जातलो. म्हणल्यार आमकां पयलीं आतां सगळी स्टडी करची पडली. म्हणजे आमची पोझिशन खंय आहा तें. आनी हांव एक फार्मर जाल्ले कारणान की फार्मराची हीत पळोवची पडली. आनी देवादेन अशें कितें की आमकां आतां टिमूच जी सरकारान दिल्या ही वन ऑफ द बेस्ट टीम म्हणटा तशी. कित्याक म्हाजे बरोबर आमचो CAE आहा प्लस रजिस्ट्राराचे एसिस्टंट रजिस्ट्रार म्हणजे कितें ती फूल स्टडी करूनच मागीर म्हाका मुखार स्टेप घेवची पडटा. कित्याक आमकां हितून आतांच करता म्हणपाक काय आमकां डेली सगळी पोझिशन पळोवची पडटली. प्रॅक्टिकली पोझिशन कितें आहा तें पोझिशन मागीर कशें आहा तें पळोवन मागीर आमी मुखार स्टेप घेतली. तेजेर आतां कितें जालें तेजी सगळी इन्क्वायरी चालू आहा. इवन आतां सुद्दां ते इन्क्वायरी येवन चालू आहा. तितून भितर आमी पडची ना. कित्याक लागून ती जेन्ना इन्क्वायरी बाजू आसता पळय ती सेपरेट. आतां आमची हें आसता कितें आयच्यान जें कितें आहा चलता पळय तें पयलीं सुरळीत. कित्याक फाटलें सगळ्या तर आमी हात घालपाक गेले जाल्यार फार्मरांची हीत आमी सांबाळपाक पावची ना. की आमकां तुमचो सपोर्ट आसतलो काय ना ती हय इन्क्वायरी करचीच. इन्क्वायरी सपोर्ट आसतलोच आमकां. पूण ती इन्क्वायरी थ्रू गव्हर्मेंटाची हितूंतल्यान चलता ती तशी चलची. आमी आज लास्ट डेट तांकां आतां आमी सगळ्यांक भितर घालता. कित्याक ही जी एरिया आसा पळय ही सारकी डेंजरस. ही वर्सान वर्स हांगा झाडां पडटा. आमी त्या रिस्क घेवंक सोदना. हे आमी कितें केल्लें आतां मार्केट स्टार्ट जावना म्हण तांकां टेम्पररी हें केल्ली. पूण आज तांकां काल ऑलरेडी सांगलां. आज आमी तांकां आतां भितर सगळ्यांक बसपाक दिता आमी. पूण दोनूय गेटी ओपन आसतल्यो. पूण अशेंच लोकांक आमी सारके थोडे लोकांक सोडटले. आतां कशें आमी सोडटा तशेंच लोकांक आमी सोडटले. आनी जे चल्लां म्हणजे लॉकडावन आतां म्हणजे जो पर्यंत सेंट्रल गायडलायन्स येना फूल फ्लॅज मार्केट तो पर्यंत आमी आमची सिस्टम ही अशीच आसतली. आतां कितें जालां भायले लोकांची कितें आसा तेंची मागणी आसा की आमकां
आम्याचो सिजन आमकां आनीक 15 दीस तरी भायर दिव म्हणून तेंची मागणी आसली काल, पूण आमी ती दिवं शकना कित्याक ही जी एरिया आसा पळय हांगा सगळीं झाडां आसा आनी हांगा आमी एवरी इयर पयल्या व्हडलीं व्हडलीं झाडां पडटा. फाल्यां कितें दुदेवान कितें पडलें आनी कितें जालें जाल्यार व्हडलें एक हें जावं शकता, कॅज्युलिटी जावं शकता म्हणून आमी ते रिस्क घेवंक सोदना. म्हणटकीर आज आमी तांकां ऑलरेडी सांगलां, आज सांजचे आमी तांकां फालच्यान तांकां आमी सगळ्यांक भितर घालतले. In view of 2 months of lockdown, and since we have not renewed the new agreement, the council has resolved to start taxis. So SOPO agreement should be signed immediately with effect from 1st of June. This is applicable for the pay parking. As far as the market is concerned, the council has resolved to commence the rest vending, bakiche vending ha pay, with 1/3 capacity in phases, and likewise to even sign the SOPO for the market area. But again, that will happen in phases. As far as arrangement, working out 1/3, it is not going to be easy. I mean, step by step करून आम्ही ते पुढे वतले. Dr. Francisco Luis Gomes, proud son of Goa. हेगेले 191वी बर्थ एनिवर्सरी आयज सगळे गोंयकार साजरो करतात. आमी तांकां आयज नमन करतात. डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गोम्स हाका युरोपाक प्रिन्स ऑफ इंटलेक्च्युअल्स म्हणून तो एक फामाद आशिल्लो. तसोच तो एक सेलिब्रेटेड इकॉनॉमिक्स ग्लोबली, illustrious parliamentarian. He inspired a lot of freedom fighters nationally and internationally. इतल्यानी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंटाचो ॲप, टाटा स्काय, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.